तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, मोहिमानी स्तुती तुका जाऊं सोदा, मोहिमानी स्तुती तुका जाऊं सोदा, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, कृपेच्या दर्शन दी, राया काळजाच्या दर्शन दी, राया काळजाच्या दर्शन दी, राया काळजाच्या दर्शन दी, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, मोहिमानी स्तुती तुका जाऊं सोदा, मोहिमानी स्तुती तुका जाऊं सोदा, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, कृपेचा गोरा दर्शन दी, कृपेचा गोरा दर्शन दी, कृपेचा गोरा दर्शन दी, कृपेचा गोरा दर्शन दी, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, मोहिमानी स्तुती तुका जाऊं सोदा, मोहिमानी स्तुती तुका जाऊं सोदा, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, 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 तुझे लागी आयल्या सोम्या हे सकाळी तू आमचो राजा, तू आमचो देव, तू आमचो सोडवणहार, सोडवणहारा आमच्या तुझ्या पांयाशी आमी आयज आयल्या, खेरीत भाशेन आयज आमच्या गोंयच्या मुक्ती दिसाक लिबरेशन डे, आमकां पातकांतलो सोडूंक आयलेल्या सोम्या, आमच्या सोडवणदारा, ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान आनी सगले सोबतीन आमची मान खोल बाबा, आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता, नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता.
19 December 1961 1961 वर्सा डिसेंबराचे 19वे गोंय राज्याक मुक्ती मेळ्ळी. ऑपरेशन विजय भारताचे सेनेन केले. पुर्तुगेजांतल्या हातांतली गोंयांक मुक्ती दिली. ह्या दिसा जायत्या गोंयकारांचे सॅक्रिफीस झूज तोडीक पावले. देवाकारगा दिनवास मोहिमा आमचे राज आमकां फावो केलें देखून गोंयचें राज गोंयकारांक दिलें देखून 451 वर्सां 451 years पुर्तुगेजांनी गोंयचेर राज चलयलें. बरें तशें वायट ह्या राज्यांतलें आनी ताचे परिणाम आयच्याय दिसाक आमकां भोगूंक मेळटा. जावं बरें जावं वायट सगळें देवाच्या हातांत. आमचे झुजारी, आमचे फ्रीडम फायटर्स, आमचे क्रांतिकारी, तशेंच भारताची सेना ताणें केल्ल्या संघर्शा पासत देवाक आर्गां दिनवास मोहिमा. इतलीं वर्सां हें देवराज आमच्या हातांत गोंयकारांच्या हातांत आसा. बरें तशेंच वायट ह्या आमच्या राज्यांतले देवा मुखार उबारया. सोडवणदार येता. तुमचो सोडवणदार येता. पळय तो येता. देवाचो भासायलेलो सोडवणदार. हे सोडवणीची वाट पळयत आसतना आमच्या गोंयांक मुक्ती मेळ्ळी. मोठें झूज घडये न्हय पूण एक सुमाराचें झूज जालें गोंयांत. झूज जाल्या उपरांत मुक्ती मेळ्ळी. घडये झुजा विरेत मुक्ती मेळपाक शकताली तरी आसतना झूज ना जाल्यार मुक्ती मेळपाक घडये आनिकूय वेळ लागपाचो. हो घडये मुक्ती मेळपाची न्हू, झुजान जैतिवंत. आयच्या दिसा देवाक आर्गां दिनवास दिवया. आमकां ही मुक्ती फावो केल्या देखून इल्लोसो वेळ जेजूचेर नदर दवर. आनी आयज तुज्या गोंयांत कितें आसा? कसलें राज चलता? कसलें दायज आसा सांबाळलेलें? कसली उदारगत चलता? कितें वायट आमच्या ह्या गोंयान भितर चल्लां? तुज्या दोळ्यान जेजूक दवरून पळय.
जेजू आमची सगळी मागणी आयकता, आमचे नियाळ आयकता, आमच्या गोंयच्या राज्या विशीं, आमच्या लिबरेशन डेया विशीं आनी जें जें कितें आमी नियाळटा आनी आमच्या मनान येता आमच्या गोंयचे विशीं व्हडल्या ताड्यान जेजू मुखार ह्या वेळार दवरुया. घोडी ताका आर्गां दिवन, घोडी बोगसणी मागून, घोडी ताचो आदार मागून, कसलीय मागणी गोंयची पासत तुजें व्हडल्या ताड्यान जेजू मुखार दवर. आमकां 11 वर्सां आसलीं. रातचो आमकां आवाज येयलो. बॉम्ब घातल्या भाशेन आवाज येयलो. भियेले आमी. आमच्या आक्कांत आयलो कितें जाता, कितें घडटा. सकाळ जाता जाता आमचो रेतो राहुल गोंसाल्वीस आमचो प्रिंसिपाल तो आमकां आपणाच्या रुमांत एकठांय केलें आनी सांगलें बोरींचो पूल सकला उडयलो. सगळो दीस आकांताचो, सगळो दीस भिरांतीचो. तर तो दीस जालो आनी आमकां म्हणल्या भाशेन फ्रिडम मेळ्ळो, स्वतंत्राय मेळ्ळी. पयले समानांत ह्या इंडियन पुलीस आमचे सिमिनारी कडच्यान पासून भोंवंक लागले. आमची भिरांत ना, ते आमचे वडील आहा, तें जालें जाल्यार पळोवपाचो. इंडियन सरकारान आमचें गोंय हातांत घेतलें. दीस जाता जाता, म्हयने जाता जाता लोक म्हणटा आदलें शिस्त बरें आसलें, आतां गडबड कसो जाला. शिस्त ना आतां. तर आसतना देवान आमकां राखलें. आमी सांडूंक ना. तर आयचो स्वतंत्रायेचो दीस आमी पाळटा.
आर्गां तुका दिता साहेबा आमकां तुवें स्वतंत्र केलें दुसऱ्या राज्याच्या हातांतले आमकां सोडयले आमी ही तयारी करता जेच्या जल्माची जो आमकां सैतानाच्या हातांतलो सोडूंक आयलो आदायाच्या पातकांत आमी सैतानाच्या हातांत पडलेले आनी करपाक ताका जायतें सोदचें पडलें तर आमकां गोंयची सुटका मेळपाक आमकां जायतें सोदचें पडटा वार करचो पडटा वायट जाता तें नदरेर हाडचें पडटा निमण्या दिसांनी आमी गोंयांत पळयता कितलें वायट आमच्या गोंयांत आयलें तें फुडें आमच्या वडिलांचें सरकाराच्या दान मन्ना पडजेचें बरेंपण पळोवपाक पण आपचेंच आपणाचेंच हांव म्हाका आनी म्हजें थोड्या वेळार जेजू आमचे गोंयचेर नदर घाल तुवें सोंसलें जायतें पोरजेक बरेंपण दिवपाक पोरजेक सोडवून दिवपाक आनी आमी जोडेकल्यान सोंसूंक जाय गोंयांत आमकां शांती हाडपाक शांती बिगडली आमी जोडेकल्यान आमचो सहकार दिवपाक बरें तें गोंयांत हाडपाक लोकांक सोंसकाय पोरजेक सोंसकाय पोटाक लागूंक जाय ते आमचे भाव गोंयांत सोडून गेले उणें उणें जायत गेले आमच्या भाव भयणांक हेच गोंयांत सिरीस मेळपाक पोट भरपाक मेळपाक आनी आमच्या गोंयांत सोडिना जावपाक आमचे लागीं मागता अर्गच्या मोगाल बापा तुका अर्घ दिता दिन वाजता आजच्या दिसा खातीर वेळा खातीर आजच्या दिसाक आमी इंडिपेंडन्स म्हूण सेलिब्रेट करता मोगला जेजू आमकां इंडिपेंडन्स दिसना कितलें करप्शन कितलें वायट आमच्या गोंयच्या शारांत भितर चल्लां लॉ एंड ऑर्डर नाच मोगला जेजू कसलें इंडिपेंडन्स आमचे गोंयचे शार मोगला जेजूक विकरेक पडला मागता मोगला जेजू तुजो पवित्र आत्मो धाड तेंचेर सगळ्या मिनिस्टरांचेर चड करून चीफ मिनिस्टरांचेर ताजें मन आनी काळीज उदकें करूं आनी तें करप्शन जें पळय चालू आसा जो दिसाक आमचे गोंयचे शार लासत येता तें मोगला जेजू तुज्यानूच सुटका दिवपाक जाता मोगला जेजू त्या मिनिस्टरांचेर भावार्थ ना विश्वास ना मोगला जेजू सगळे लोकांक फटयतात हे सगळ्यांक तुज्या हातीन घालता मोगला जेजू धाड तुजो पवित्र आत्मो तांचें मन उजवाडाय आनी तांकां जेजूची कृपा आनी बळ फाव कर म्हूण मागता हांव सगळें वायट जें पळय चलता तें पयस करपाक आनी खरेंच आमकां
शांती हाडपाक आमच्या गोंयच्या शहरात अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू बिनबास तुका जेजू हो बळे तो येता भासायलोलो सुडगुंडार भासायलोलो सुडगुंडार येता कित्याक आजून पासून आमकां देवाचे सुटकेची गरज आसा. द वर्ल्ड स्टील स्टँड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन. आमी मुक्ती मेळ्ळलें राज गोवा 1961 वर्साक आमची मुक्ती जाल्ली. आमचें राज आमीच चलयतात. तरी पूण आयज आमचे मदलीं जायतीं जाणां वेगवेगळे तरेच्या गुलामपणान पडलेलीं आसा. आमकां गोंयकारांक आजून सुटकेची गरज आसा, मुक्तीची गरज आसा. सुडगुंडार येतलोच. सुडगुंडाराक हात दिवंक आमी तयार आसांक जाय. आर वी रेडी टू होल्ड हँड्स? आमच्या सुडगुंडारा बराबर चलूंक, ताच्यो वाटो चलून आमचें राज आनी आमचीं कुटुंबां मुक्त करूंक, आमचें खासगी जिवीत मुक्त करूंक तयार आसा तूं? The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have eyes but refuse to see the inhumanity around. There are those who have ears but refuse to hear the cries of those in agony. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have mouths but refuse to speak against the injustice that's done. There are those who have hands but refuse to reach them out in love and charity. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. Yes, सोम्या आमच्या सोडवणारा आमकां सोडवण दिवंक ये. सगळी निराशा आमची काडून उडय. बरवसो आमकां फटयना.
ही उतरां म्हणटा आसतना ह्या बरवशांतल्यान आमकां जैत फावो कर. सगल्यो वायटाच्यो पदव्यो मोडून उडय आमच्या गोंयच्या वयल्यो. जे आमचे विचून काडलेले आमची गोंयची वाट लायतात तांकां तुज्या हातान घे. जे आमचे नागरीक गोंयचे म्हाका कित्याक पडला म्हूण ओगेच कुशीन आसात तांची मनां उजवाडाय. आमकां जोणेकल्याक जेजू फावो तितली कुरपा दी. आमचें जोणेकल्याचें कार्य आमची ड्युटी आमी बरे भाशेन करूं. आमचे बरोबर राव आनी आयज ह्या आमच्या मुक्ती दिसाक आमच्या लिबरेशन डेयाक सगल्यांचेर आनी ह्या आमच्या गोंयचेर तुजी उपोट कुरपा दिवय. आमचें दायज सांबाळ आनी तुज्या आशिर्वादान आमचें राज सार्वीक राज जेजूचें राज जावंक आमकां फावो कर. I will hold your people in my heart. Here I people in my heart. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हेचे मिसाचे भेटेन
आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मेल्विन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या सेबस्त्याव फेर्नांडीस, आना मारिया, मारियानो, लुईस आनी एंटनी हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत. आयज आमची लिबरेशन डे आमी मनयता. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी आमच्या राज्या पासत, राज चलयतल्या पासत, तशेंच सगळे परजे पासत आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या गोंयच्या पर्यावरणा पासत, जमनी पासत मागुया. जें गुंडा राज आसा तें काबार जावंक आनी आमकां शांतीचें राज आनी नितीचें राज फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन शॅनल फ्रांसी कार्वालो आनी आनायडा क्लारिता मस्करनेस लग्नाचो संस्कार जोडटात. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक तांच्या कुटुंबा पासतूय मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवाची सोडवण, देवाचो सोडवणदार आमी नोको आसलेल्या वाटांनी येता, पोरजा रावता, मागता. हो पळय तुमचो सोडवणदार, भासायलोलो सोडवणदार येता. पूण जायते फावटी आमच्या निबोर मनाक लागून, आमच्या आडसायेक लागून, आमच्या दुबावांक लागून आमी ह्या सोडवणदाराक ओळखून घेवंक आनी ताची सोडवण बगूंक पावूंक ना. असलें चुकीचें हे मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एके आंकवारीक तुवें वेंचून काडली आनी हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें. तुज्या देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या असोक्त मनशा सैमान जल्मलो म्हूण अखंड आनी थीर भावार्थान सत मानून ताका सगल्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब खोतखोतीत भक्तीन समारंभूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. फुडाऱ्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुडांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोआ. ताची पतीन वांसटी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांसटी देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां तावन बरीच चोत्राय धरून राव. नाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यान तावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली.
फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल प्रजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवंत तो दिसतालो. तो खंय थावन आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना, आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गर्भेश जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तावन दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान तावन मरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो. नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या, नुस्त्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो भरवंसो. म्हजे तरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत तावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बोड वाकाणीत वेतलो. तुजें सोड नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा म्हज्या, तरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या उचोर्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उडगार. Sorvespora, sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. पोरजां मुखार खुणा करून दवरलोले जेसीचे मूड तूं. काडाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespor तुमचे सवे आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना आबियासाच्या वांगडाचो जाकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुळयेची. चुकयनासतना दोनयांच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली देखून धूप जडोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो.
ताका पळोवन जाकारियास घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियास, तूं भिवू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियोवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांत तुस्तावन तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो. इस्रायेलाचे संस्थींतल्या जायत्या जाणांक दुनिया ताच्या देवाशी परतून हाडटलो. बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटावंक खालती न्हय तांकां धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुरती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मोन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पतीन म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही खबर बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां खरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानली नाय देखून. पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घडोवेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच ताचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें. पवित्र स्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजलीं आनी मोनो उरलो म्हणटच ताचे लागीं कुरवांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुटयेचे दीस भरतच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पतीन गर्भेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशां मदें भोगलेलो बेमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवजिल्लें देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका तुका क्रिस्त 64 years of liberation. भाव भयणीनो, गोंयची सुटका जाल्यार आयज आमी ह्या गोंयांत रावता आनी ज्या दिसाक तावन आमची सुटका जाल्या ती आयज पासून आमच्या गोंयचेर आमी नदर मारीत जाल्यार एक दुखाची व खोंतीची वस्त आमच्या दोळ्या मुखार येता. आमचीं आदलीं जीं आसात, जाणटीं आसात, तीं जायतीं जाणां म्हणटात आदींच बरें आसलें, आतां सगळें पाड जालां. पयलीं भायले आसले पूण ते राज चलयता तेन्ना शिस्त आसली, डिसिप्लीन आसलें. आयज आमी राज चलयता आनी आमीच एके भशेन आमचेंच राज, ज्या राज्या पासत आनी ज्या राज्याचे सुटके पासत आमी झुजले तेंच राज आयज गुलामपणान घालीत आसात. पदवे पासत, आशे पासत. भाव भयणीनो, देवाचें दर्शन आमकां मेळत जाल्यार कसलें मेळटलें काय? आनी देवाचें दर्शन मेळटा तेन्ना आमी जण एकलो कशे भाशेन ताका जबाब दितले हांव काय गोंयकार कशीं? आयचे वाचपान आमकां 2 जोडयां मेळटात. एक मानोवा आनी ताची पतीन. ताचे पत्नीचें नांव कितें तें आमकां पवित्र पुस्तकान ना. आयच्या ह्या वाचपान आमी आयकलां मानोवा आनी ताची पतीन दोगूय जाण उतार पिरायेर पावले. भुरगें जावपाची शक्यताय ना. दुसरे वाटेन जाकारियास आनी ताची पतीन एलिझाबेथ तीं जाणटे पिरायेर पावल्लीं. भुरगें बाळ ना.
म्हणटूच ही दोनूय जोडयां एके भाशेन ह्या निराशेपणांतलीं होपलेस आनी असलें सिट्युएशन असलें वातावरण देव वेंचून काडटा आपली पदवी दाखोवपाक. भाव भयणीनो, दोगूय जाणां दोन भाशेन वागलीं. मानोवा आनी ताचे पतीन जेन्ना तांकां संदेश मेळ्ळो ह्या संदेशकाराचो, तेन्ना तांणी उक्त्या मनान प्रश्न करिनासतना तो मानून घेतलो. जाकारियास एक यादनीक, आनी जाकारियासाक जेन्ना हो संदेश दिलो तेन्ना ताणें प्रश्न केलो, दुबाव दाखयलो, स्वत मानूंक ना. सैमाचेर गेलो, सैमा प्रमाणे जावचें ना, उतार पिरायेर पावल्यात आमी, हें जातलें म्हूण म्हाका कसली खुणां. आनी असल्या वेळार देव जी खुणां दिता ती भाव भयणीनो आमी आयज बरे भाशेन समजूंक गरज. हें सगलें घडोवेर तूं मोनो उरतलें, तुज्यान उलोवंक जावचें ना. हें सगलें घडोवेर. भाव भयणीनो, आयज आमी आमचें गोंयचेर नदर मारून आमच्याच जिविताचेर, आमी जीं हांगासर आसा, आमचीं गोंयकारां जीं परदेसांत गेल्यांत वेगवेगळ्या कारणांक लागून, आमी सगल्यांनी जरी तर पळयलें आनी आमकांच आयज विचारलें, हें गोंय आमच्या हातांत दिल्या उपरांत आमी कितें केलां, आमचो जबाब कसलो. मानोवा आनी ताचे पत्नी भाशेन काय जाकारियास आनी एलिझाबेथी भाशेन देवाच्यो वस्तू आमच्या दोळ्यां मुखार दिसती पडटात, त्यो मानून घेता आमी. ओ आमकां जेन्ना देव दाखयता तेन्ना आमी मुद्दम कुड्डीं जाता, भेरीं जाता, मोनी जाता. आनी हे भाशेन जें राज आमच्या हातांत दिल्लें आसा बरे भाशेन चलोवंक ताचीच वाट लायत आसा. कित्याक आमचे मदले थोडे जाण पदवेचे आशेन, दुडवांचे आशेन, गिरेस्कायेचे आशेन आयज पाड घालीत आसात आजून पासून. आनी हे पाड घालूंक गुंडागिरी करीत आसात, गुंडाराज. तर असल्या वेळार तूं आनी हांव कितें करता? आमच्यान आनीक जायना. कितेंय केल्यार कांयच जावचें ना. तेच जैतिवंत जातले, तेच कोत्तले. उलयत जाल्यार आमकां त्रासान घालतले, आमकां मारतले, आमकां कश्टायतले. ओग्गी राव. आयज जायतीं जाणां आमी ओग्गी आसा. जेन्ना वेळ येता आमचो उलोवपाचो तेन्नाय आमी उलयना. फाल्यांच्या दिसाक जिल्ला पंचायत इलेक्शन्स जातलें. उलयनासतना उलोवपाक एक आमकां सोयेक मेळटलो. कितें करतले हांव काय आमी? कोणाक उलोवपाक दितले हांव? आमी उलयतले हांव, आमचें मत उलयतलें, काय जे दुडू आमी घेतल्यात ह्या दिसांनी, जे दुडू व्हांवतात आरामाचे, पातकाचे, आमचे न्हय ते. जायते जाणांक आमकां संवय जाल्या म्हणपाची आमचेच ते घेतल्यार कितें जाता? ना, आमचे न्हू ते. पातकाचे आनी हारामाचे, विकते घेवपाचे, गुलामपणान घालपाचे दुडू ते. आमी कितें करतले हांव? घेतले हांव, तोंडां बंद करून रावतले हांव. आमकां जाय तेका वो आमी कोणाक वेंचून काडटा तांची सारकी वासपूस करतले हांव. कोण कोण आसात आमच्या लिस्टाचेर, वो जायतीं जाणां आयज हेका तेका तेका विचारून मत मारतलीं. आमची जबाबदारी करूंक आमकां वेळ ना. वो जायतीं जाणां आयज घोडे मत मारूंक वेचीच नात. एक पावटी मेळटा उलयनासतना आमचें उलोवप करूंक, तेंय बीन आयज करिनासतना रावतलीं काय? जबाबदारींतली फाटीं सरतलीं काय? भाव भयणीनो, जरी तर आमी असले दुबाव वो आमची जबाबदारी पाडपाक फाटीं उरता जाल्यार उगडास दवरपाक गरज आमी. जाकारियासाक जीं उतरां मेवलीं, तूं मोनो उरतलोय. कित्याक सत मानूंक जाय तेन्ना तुवें सत मानलें ना. आमकांय घोडे आयकूंक मेळत, उलोवंक जाय तेन्ना तूं उलयलो ना. जबाबदार जावपाक जाय आसलो तेन्ना तूं जबाबदार जावंक ना. तुजी ड्युटी करपाक जाय आसली ती तुवें करूंक ना. देखून मोनो उरतलोय, बेरो उरतलोय, बेकार उरतलोय. असलें आयज आमचेर आयलां काय? ह्या पासत आयज आमचें गोंय मुक्तीचो दीस आमी मनयता आसतना आमकां जण एकल्याक गरज देवाचो ताळो आयकूंक.
आनी देवाचो ताळो आयकून आमची क्रिस्ती जबाबदारी आमच्या ह्या राज्यसभेत आमी पाळूंक, आमी जण एकलो ह्या राज्याचे नागरीक धर्म कुशीन दवरून तरी आसतना आमी क्रिस्ती भावार्थी, ह्या राज्याचे क्रिस्ती भावार्थी कशे आमकां जी जबाबदारी आसा ती आमी पाळूंकूच जाय. दुसरीं जीं आसात ती पाळिनात, दुसरीं आसात तीं अशें करतात, दुसरीं आसात तीं तशें करतात, दुसरीं आसात तीं कॉम्प्रमायज जाल्लीं आसात, दुसरीं आसात तीं जाप काडिना. थोडे जाणांक आमकां संवय जाल्यार फकत क्रिस्तांवूच आसतात म्हूण सांगपाक. एजिटेशन जातात सरकाराचेर, पॉलिसीचेर आड. जेन्ना आमचो सरकार एके भाशेन ह्या गुलामपणान पडलेलो आसा आनी आमकांय गुलाम करता, एजिटेशन जाता तेन्ना थोडे जाण मुद्दम ही आनिकूय फूट घालतात. फकत क्रिस्तांवूच मुखार सरतात, फकत क्रिस्तांवांकूच प्रॉब्लम आसा. वय, जरी तर आमकां प्रॉब्लम आसा जाल्यार उलोवपाक आमकां हक्क आसा आनी उलोवपाक आमकां जबाबदारी आसा. उलयना जाल्यार मनो उरतलोय, भेरो उरतलोय, कुड्डो उरतलोय. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आज गाब्रिएलान येवन जाकारियासाक सांगलें, देवा म्हऱ्यांत आसता तो गाब्रिएल हांव, आनी तुका संदेश दिवंक म्हाका धाडला. संदेश मानून घेवंक ना, हो दुबावलो. आयज आमचेय मदें संदेशकार जायते आसात, खरो संदेश आमकां दितात, आयकतात आमी. तशेंच खोटे संदेश दिवपी आसात. आनी भोव करून आतां जेन्ना मिडिया आमच्या हातान आसा, सोशल मिडिया आमच्या हातान आसा, प्रिंट मिडिया आमच्या हातान आसा, तेन्ना आयज जायते खोटे संदेशकारूय मुखार सरलेले आसात. लोकांची मनां घुस्पावपाक, लोकांक आनिकूय घुस्पागुंदळाक सांपडावपाक तसलेय आसात. समजून घेता आमी कोण ते फटयतात ते आनी कोण ते सारके ते. हें समजून घेवंक आमी देवाक चिटकून रावपाक गरज. देवाची जरी तर आमकां कृपा ना भाव भयणीनो, जाल्यार आमकां तें केन्नाच समजचें ना. आनी हे भाशेन आमी हे फटवणीन आनी ह्या गुलामपणांतूच उरतले. जरूय आमचें राज मुक्त जाल्लें आसा, लिबरेट जाल्लें आसा. आनी लिबरेट जाल्लें आसतनाय, मुक्त जाल्लें आसतनाय आजून आमी गुलामपणान जियेता जाल्यार आमचें खोटा. तर हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आमकां हें देणें फावो कर. आमी मानोआ आनी ताचे पत्नी भाशेन, जाकारियास आनी ताचे पत्नी एलिझाबेथी भाशेन एके भाशेन निराश जाल्या, होपलेस जाल्या, भरवसो आमकां ना असो दिसता. आमच्या ह्या परिस्थितीन सोडवणदारा ये, ही सोडवण आमकां फावो कर आनी ही सोडवण घेवंक आनी ती बगूंक, तुजीं उतरां, तुज्यो आज्ञा आमी पाळूंक आमकां कृपा दी. Betoning git घेवया C15 पेज नंबर 34. Prytomindi laan मनशाची वावरान केलं तर आमकां तुझ्या उदाहरणात लाखोल्यांदिलान मनशाची वावरान केलं तर म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोनवाळ्या बापा, तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान
ती देणी मोयपासान मानून घे आनी तुज्या असोक्त भुरग्यांची भेटवणी तुजे अगणीत पदवेन पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांव वैभवान उत्सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सोय उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपर गोठुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कालसिंतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले ते पयशे बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवंत बापा फिलिपिनार आमचे गवळी बापा सिम्याव आमच्या दारी गवळी बापा सगळे याद देखी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडय. पुनर्जीवन तणपणाचो बरोवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक ते पडजडीत मुक्काम आपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मेरे देयाची मागीर संगाती भाग्योन झुजय जपती भाग्योन दोत्तां भाग्योन जेवाज आनी सूर काडी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आयज आमच्या गोंय मुक्तीचो दीस गोवा लिबरेशन डे. खेरीत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया आनी मागुया सगळ्यां पासत. भोव करून आमचे राज चलयतात ते आमच्या सरकारा पासत डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर आनी ताचे बरोबर सगळे मंत्री मंडळ आनी जेचो
40 जाण आमी वेंचून काडलेले आसात. तांच्या मनाचेर उजवाड घाल, तांकां फावो तें गिन्यान दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जें कितें चुकीचें आसा, वायटाचें आसा, भिरांतीचें आसा, गुंडा राजाचें आसा, करप्शनाचें आसा तें तांणी सोडून दिवंक आनी बरें आसा तें नितीचें आनी शांतीचें राज घडोवंक तांणी जाता तितले प्रयत्न करूंक तांचे पासत मागुया. परजे पासत मागुया. परजेन आमी जण एकल्यान आमची जबाबदारी घेवंक, फकत तांकां बोटां दाखोवन हें गोंय पिड्ड्यार जावंक दिवंक न्हय, पूण आमची जण एकल्याची जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाडून आमकां आमच्यान जाता तितलें आमच्या गोंयचे पासत करूंक आमकांय करपा मागुया. जीं आमचीं परदेसांत आसात भाव भयणां तांचे पासत मागुया. जीं दुसरीं परदेशी आमच्या गोंयांत येवन वावर करतात, रावतात तांचे पासत मागुया. आनी आमी सगळीं देवाच्या मोगाची आनी सोडवणदाराची सोडवण जोडटलीं मनशां जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी फरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सगळे संसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरांच्या म्हाका पावना, पूण तुज्या कातरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या उदेलो, शांतीच्या मार्गार चलूंक आमकां वाट दाखयतलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरल्याय ती देणी आशूंक तूंच आमकां कृपा दी. अशें आमच्या सोडवंडाराचो जोल नितळ निर्मळ काळजांनी समरंभूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अबडीनो आयज आमच्या गोंयच्या मुक्तीचो दीस, गोवा लिबरेशन डे. हॅपी लिबरेशन डे. आनी तो आमकां खरेंच मुक्तीचो दीस जावंक जी जबाबदारी आमी पाळपाक जाय ती पाळुया. खेरीत भाशेन फाल्यां एलिसांवां जिल्ला पंचायत इलेक्शन म्हणटा तें आमचे पार्टी बेस्ड डेमोक्रेटीक गवर्नन्स आसा ताचो पयलो पावंडो. तेज्या फाटल्यान मागीर स्टेट इलेक्शन्स आनी मागीर लोकसभा इलेक्शन. ह्या पासत चोत्राय धरची मत मारता आसतना समजून घेवचें कितें चल्ललें आसा तें. आनी आतां ह्या दिसांनी जे भाशेन आमचे वडील पॉलिटिकल लिडर्स आयज सगळे ग्रावंडार आसात. पयलीं जिल्ला पंचायत म्हणल्यार कोणाक पडलेलें नासलें, खबर पासून नासली. आतां वयता थंयसर ही पदवेचीं ल्हारां पडत आसात. ह्या पासत समजून घेयात, गुलामपणान पडो नाकात. कालच्या दिसाक, आयच्या दिसाक आनी फाल्यांच्याय दिसाक पयशे येतले, चोत्राय धरात. आनी एक पावटी सांगता मुद्दम, चोत्राय धरात. हे पयशे आमचे न्हू, लोकांचे पयशे न्हू, ते चोरयेचे पयशे आसतले. नाजाल्यार थोडे जाण आपूण एलिसांवांक बसपाक आपणाचे बोळसांतले मोडटात, जिखपाक जाय देखून. पयशान जरी तर कोण मत घेता जाल्यार तुमी शिराप घेतात तातूंत. चोत्राय धरात, शिराप घेयनाकात. तशेंच हें मत मारपाक वचपाक आमकां जबाबदारी आसा. देखून आमकां हें मत मारपाक नाका हें म्हणूंक जायना. सगल्यांनी जाता ते भाशेन भायर सरचें. हाचे पयलीं जायतीं एलिसांवां जाल्यांत आनी जाता तितले पावटी आमी जायतीं लिसांवां शिकल्यांत. आदींची आमी लिसांवां शिकल्यात. भोव करून वोट स्प्लीट जाता ते, वोट स्प्लिटर्स आमचे मदें जायते आसतात. आनी उमकी पार्टी उमक्या मनशाक बसून आपण जिखतले वोट डिवायड करून. हेंय बीन बरे भाशेन समजून घेयात आनी त्या प्रमाणे तुमचें मत मारात. तर हेंच करपाक तुमकां सगल्यांक फाल्यांच्या दिसाक सुरवात करता आसतना फाल्यां मिसाचे पयलीं आमी भोव पवित्र संस्काराची बुजवण करतले. 6:30 वाजता तुमकां कोणाक खुशी आमचे गोंयचे पासत खेरीत भाशेन मागूंक तांणी येवन भाग घेवचो फाल्यांच्या दिसाक एलिसांवांक वयचे पयलीं. तशेंच आयज 19 डिसेंबर अभिमानान हांव आमच्या तरणाट्यांचो उगडास करतां. 4 वर्सां आदीं जेन्ना 60 वर्सां जाल्लीं आमच्या मुक्तीचे, त्या दिसाक आमच्या तरणाट्यांक आमच्या गोवा पुलिसान डिटेन केल्ले. आमची बसूच एके भाशेन किडनॅप केल्ली. होम मिनिस्ट्री अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचेर आड गेल्ले. फॉल्स केसीस आमचेर घातलेल्यो. कोर्टान त्यो केसीस भायर उडयल्यो. आमचें जैत जालें. तर आमच्या तरणाट्यांक म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक तशेंच गोंयच्या आनीक दुसऱ्याय तरणाट्यांक जांकां आमच्या पुलिसांनी आमच्या सरकारान धरून व्हेलोलीं आनी बंद केलोलीं, एके भाशेन हे क्रांतिकारी कशे, फ्रिडम फायटर्स कशे जावपाक ह्या दिसाक तांकांय एक सोयेग मेळ्ळलो. तुमचे मदलीं आवय बापूय थोडीं जाणां पुलीस स्टेशनाचेर आयलोलीं. ह्या भुरग्यांक पासत उगडास कोत्ता मुद्दम. कित्याक जरी तर आमी भायर सरनात, आमी आवाज करिनात जाल्यार कांयच जायना. आनी स्वता पासत जेन्ना आमी आवाज करता, मुखार सरता, तेन्ना जैत येतलें, सवकासायेन येतलें, पूण तें येतलेंच. ह्या पासत आयज आमच्या ह्या तरणाट्यांचो हांव अभिमानान उगडास करतां, तांकांय शाबासकी दितां.
आनी फुडें आपलें गोंय सांबाळून दवरपाक तांकां बरें आवड येता. आनी आवय बापायकूय तुमकां सगल्यांक हें आमचें गोंय सांबाळून दवरूंक बरें आवड येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदक शेवटाक गीत घेवया G4 पेज नंबर 98. Pausa vori Basailonia Tarka